गोंय सिमेंट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या शिष्टमंडळान पणजेत केंद्रीय जहाज येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांची भेट घेवन तारवट्यांचे महत्वाचे प्रश्न मांडले. अध्यक्ष जोसेफ फर्नांडीस, सचिव मायकल बेनी डेकोस्टा आणि आदलो अध्यक्ष डिक्सन वाज हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान मंत्र्याक 2 निवेदनां सादर केली. जातूंत तरणाट्या तारवट्यांक पेन्शन येवजण संबंधी आणि दुसरी क्रूज बोटींचेर काम करप्यांच्या पगारांतल्यान $50 कापतात ताचो फायदो कितें जाता ह्या संबंधी सविस्तर प्रश्न मांडले. ह्या वेळार मंत्री दिगंबर कामत, ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर लेगीत हजर आशिल्ले. इंडियन शिपिंग मिनिस्टर सोनोवालजीक मेळ्ळे गोंयांत एक स्कीम काडल्या जी वेलफेअर फंडान जे स्किमीन सीफेरर्स हू आर 60 years आणि 75 अप टील ही कट ऑफ डेट आहा हे वन टाइम लमसम पेन्शन स्किमीक आमगेलो डिमांड आहा जाय तर तारोटी नॉट ओनली इन गोवा ऑल ओव्हर इंडिया. Why only cut off date 75 years? आम्ही ती रिक्वेस्ट केला मिनिस्टराक सांगला की हे तारोटी जे 75 अबाव आहा तेणे जाय ते जायते वर्सां बोटीन काम केलां. 75, 76, 78 all seafarers were above 70 also, and also the widows if तांकां लागू जावपाक जाय. जे आतांचे क्रूज लायन जे भुरगे $15 कट करता तेंचे थ्रू द सॅलरी एवरी मंथ and the money is being given to the welfare fund DG shipping. पण त्यांचो तांकां बेनिफिट कितलो मेळटा ते तांकां जाणा जावपाक जाय. And we gave a patient hearing and we discussed and he said he will work on it and if required we will sit across and discuss this issue in Delhi.